म्हापसा फ्रॉम कलंगूट टू म्हापसा तो धाकटो जाल्लो आसा आनी हांगासर हे डिवायडर जो स्टार्ट जाता थंयसर सायन बोर्ड बसून ना, लायट ना, सायन बोर्ड बसून ना. ते सायन बोर्ड ना असलेल्या कारणान तो हांगासर जाला आनी हांगासर आयज 2 एक्सिडंट कंटिन्यूस जाला. हेज्या पयलीं 4 एक्सिडंट जाल्ले आनी फुडें पासून थंय डिवायडराचेर एक्सिडंट जाल्लो. सो आमकां इतकेंच म्हणपाचें आहा की बाबा हे आमी गांवकार सगळे हांगासर येयल्ले आहा की हांगासर रोड ह्यो सारको धोकादायक जाला. हे डेव्हलपमेंट जे केला कोणें केला पळय तेजें कांयच प्लॅनिंग ना. लोकांच्या वोटा खातीर केला काय पयशे खावपा खातीर केला हेजेर हो विचार करपाची गोश्ट आसा. आनी हो डेव्हलपमेंट सारको रॉंग प्लॅनिंगा लागून जाला. थँक्यू. रेकॉर्डिंग केला हांवें कितें सांगलें मरे परत उलो कितें जाला सर? आज आमी सोनारवाडो आनी पर्रा स्टार्ट हांगासर उबे आहा. हांगा एक डेंजरस गेले हे डिवायडर घातला पळय त्या दिसा पासून हांगा अशे डेंजर एक्सिडंट जातात की सांगपाची कांय हें ना. कमीत कमी 10-15 गाडयो हांगा अश्योच डॅमेज जाल्ल्यो आसा आनी आज 2 जाल्ल्यो आसा. पयले सुवातेर रस्ते खराब, दुसरे वटेन स्ट्रीट लायट ना, एके वटेन अशी रूल आनी अनप्लॅन डेव्हलपमेंट ह्या खातीर म्हणटा हांव हांगा बेस्टेड बोर्ड हाडून लावप 3 कोटी 5 कोटी अशें टेंडरां काडप आनी हे अशें करून काम लोकांक त्रासान घालपाचें काम हांगा चलता. आनी ह्या रोडाचेर जर अशी परिस्थिती जाल्यार हेका प्लॅनिंगूच ना. स्ट्रेट सांगपाचें म्हणजे अनप्लॅन डेव्हलपमेंट आनी वीच इज व्हेरी डेंजरस टू लायफ. हो रोड खंय पडटा? हो रोड आमचे हे हांगासून पळय एक 5 मिटराचेर पर्रा बाउंड्री सुरू जाता आनी हे आमचे वेल्ला काणकेन पडटा. वेल्ला काणकेन पडटा आसतना हांगा एक कितें तरी सायन जायी पडटा. अशें जेन्ना डिवायडर कुडक्यांनी घालतात आनी कित्याक घालतात आनी तेचे कितले कोटीची टेंडरां आनी कितल्या लोकांक लुकसाण, कितल्यो गाडयो डॅमेज पळय हें तुमकां हांगा प्रत्यक्ष पळोवंक मेळटा. हांगासर हेच्या पयलीं 1-1.5 वर पयलीं एक वॅगनार उलटोन पडली ह्या डिवायडराचेर. एक महिला सिरियस आसा. आयचे हे 2 एक्सिडंट. ह्या फुडें जर थंय वयशी एक स्टेवेल अपार्टमेंट आसा, थंय देवूळ आसा, थंयसर सुद्दां अशें व्होणें मारून थेयल्या. थंय डॉक्टर आसा आनी थंयसर रहदारी खूब जाता. तेन्ना थंयसर व्होणो मारून थेयला. सुरवात पासून कॉन्ट्रॅक्टरान थंय व्होणो मारून थेयला आनी इल्लो गेल्लो ते व्होणान पडटा. फाटल्या दिसांनी आमी आमचो इल्लो मॅन पावर वापरून तो व्होणो थोडो पुरयलो तरी पूण तो तसोच आसा. आतां माती वचोन आनी पावसान तो आनीक खचला आनी लोक थंय पडत आसा. तेन्ना हे प्रशासनान हेचेर जाता तितले बेगीन लक्ष घालचें आनी लोकांच्या जिवाशी अशें खेळचें न्हू. फक्त कोटींची टेंडरां जातात हांगासर, कोणाक हिशोब ना, कोणाक कांय ना. वयता थंय व्होणें मारून थेयल्या, वयता थंय रोड डॅमेज, वयता थंय स्ट्रीट लायट ना. आनी मेन म्हणजे कितें अशी तेन्ना चुकोन डिवायडर घालता पळय तेन्ना थंयसर सायन बोर्ड ही व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता. कित्याक आज चवथीचे दीस आसा, लोक प्रत्येक हेवटेन येवपी आसतात, दुसऱ्या गांवांसून येवपी आसतात, तेंची अशी दिशाभूल जाता. वयल्यान हो रोड ट्युरिजम रोड. आज ट्युरिस्ट हांगा अशें त्रासान पडटात. आज तो दोनूय पळयशी गाडयो जाल्यार दोनूय गाडयो फुल्ली डॅमेज आहा. म्हाका दिसता ते पोंच्यान आनी फुडल्यान सायडीनी कंप्लीट डॅमेज आहा. थँक्यू. ती गाडी घे, ती घेणार सांगता गाडीची गॅरंटी